आसा, रेप्रेजेंटेटिव्ह कमिटी मेंबर्स आनी तुमी खरेंच आयज हांव वेलसांव जेन्ना हांगा हांव येता तेन्ना पळयता आतां बाबूजिनान सांगलां ग्रिनरी जी वेलसांव धाकलोसो गांव ती ग्रिनरी जी आसा ती आमकां बरी सोबीत दिसता आनी शेतांचेर म्हणल्यार आनी उर्बा येता. जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब करतालीं फार्मर्स क्लब तो घडोवन हाडलो कितलीं वर्सां जालीं आमकां जाता ते भाशेन आमी लोकांक आमच्या शेतकारांक आमी हेल्प करपाक वावुरता. खरेंच पयलीं सद्याक आमचे जे वेलसांवचे आमचे शेतकार भाव भयणांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ती वर्साक 2 पावटी पीक काडटा जावं पावसाचें जावं शिंयाचें. ही 2 पीक ते बरी भाशेन काडून ही बरी भाशेन ते आपलें आयज म्हाका दिसता शेत देखून बरें पिकलां आनी बरें पीक जाल्लें आसा. हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच हांव मागता आमचे लागीं कितें कोर्तालीं फार्मर्स क्लबाचें कितें जाय लागता तें आमी सदांच तांचे बरें आसा. तशेंच म्हाका दिसता आमी कोर्तालीं थोडे म्हणटले थोडे कमेंटूय बी मारपाक शकता हांव जाणा. म्हाका दूख जाल्लें आसा म्हणजे आमचे कोर्तालीं जी शेतां आसा ती मातशें आमी कमी पडल्या. कमी कित्याक पडले जी मेशिनरी आसा ती मेशिनरी आमची रोमता आनी ते आमकां ताका लागून इल्लो प्रॉब्लम जालो आसा. तरी आसा तेजो तोडगो काडपाक आमी जे डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी जे एक्सपर्ट जे कोण आसा ताकाय आमी जाता तितले बेगीन हाडून जी आमची शेतां जी कुडचड्याची शेतां आसा ती रोवपाक परत आमकां रोवपाक जाय. आनी कशेंय करून हांव थोडेशे कडेन 1 वरां 2 वर्सां कडेन फाटीं फुडें जावपाक शकता पूण म्हाका तें कशी ते एक्सपर्ट हाडून बाबा ही रोमता कित्याक हेजें सोल्युशन काडून बाबा म्हाका जाता तितले बेगीन आमची ही शेतां उबी करपाक जाय. आनीक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार आमचे कांसावली मागीर केलोसी ह्यो विलेजी आसा आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लब आमी सदां ताका हेल्प करता आनी सदांच हेल्प आसतलो. एज MLA न्हू पूण MLA ना जाल्यार देखून म्हजें काम चालूच आसा आनी MLA जावचे पयलीं देखून हें म्हजें काम चालूच आसलें. आनी हांव शेतकाराक कितें जाय तें म्हाका खबर आसा तेकाच लागून हांव कोर्ताली फार्मर्स घडोवन हाडलो. येस सर. पाली शेतकार असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट खूब खुशी भोगली आज जेन्ना रोयलेले आमचे शेतकार भाव भयणांनी आज ते म्हणटाय ते भाशेन दिसता म्हाका बरी शेतां बरी जाल्या म्हणटाय. सो देवान ताका बरी हें भलायकी दिला पुरो आज शेतां पीक खावपाक. ते भाशेन पयले सद्याक हांव काळजांतल्यान देवर करमुटा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ असोसिएशन की आमकां हें रोवपाक आनी हें न्युवपाक ते सगळे आमकां हेल्प करता कोर्ताली फार्मर्स क्लब आनी तेजो प्रेसिडेंट जावन आहा बाब अंतरवाग आनी तसोच आमचो MLA आनी तेजे आज आमची मॅडम आहा ZP मार्सेलीन सो मेर्सियन. सो आमी जे वर्ड कर म्हणटाय कित्याक ही शेत रोवपाक न्हू आमकां जायनासली आनी आमचे शेतकार भाव भयणो रोवपाक फंड दिल्ली पूण जेन्ना आज आमकां हे क्लबाचो कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो आदार मेळटा आनी ताका लागून आज सगळीं मुखार चले आनी म्हाकाय उमेद येता एज अ प्रेसिडेंट म्हाजी मुगे 3rd टायम की तांकां जायो हांव मुखार सावन ह्यो एक्टिविटीज घरा कडच्यान मागोवन गव्हर्मेंटा कडच्यान मागोवन कितें तरी आज एग्रिकल्चरल हेल्प आमकां करता. सो आमी काळजांतल्यान मिडिया कडेन आमचे वर्कर म्हणटाय आमचो हो वेलसांवचो ही धाकलो गांव ही ब्युटी ग्रिनरी आज तुमी सगळे कडेन दाखयताय. सो हांव दोगांकूय आमगे MLAकूय आनी ZPकूय काळजांतल्यान देवर म्हणटा आनी सगळे आमगे शेतकार जे म्हाका युनायटेड आहाय आज पासून कसलीय प्रॉब्लेम येयल्या न्हू म्हजे बराबर रावले तांचो म्हाका आदार मेळटा म्हणून हें आमच्यान मुखार वयता. आनी आज आमची कमिटी न्यू जाल्या आमचो जुदास जनरल सेक्रेटरी जाला कार्मो वायस प्रेसिडेंट जाला. सो हे भाशेन आमची आज न्यू कमिटी जाला आनी हांव दुखी जाला एकूच आमचो जोकी बाब आमचो जनरल सेक्रेटरी आहा पूण ताका कांय दुयेंत जावन न्हू ताका जो एक्टिविटीज तो कोतालो तो करून जावं नाय पण तरी तो म्हाका घराको रावन म्हाका खूब हेल्प करता. हांव ताका काळजांतल्यान उपकारी. सो तुमकां सगळ्यांक मुगे सगळे शेतकार भाव भयणी येयले तांकां काळजांतल्यान देव. सर एक टायम असो की हिंगा एक आरोप जातालो की शेतां पत्ती जावपाक ना सगळी पाड जातली पूण आयज खंय तरी शेतां पत्ती हें जाल्ली आहा ती सांगपाक सोदता. ना सर हांव सांगपाक सोदतां हे तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगताले की म्हाका रिजायन जावं की ही शेत सगळी बुडटाय आनी कितें जे थोडे मनीस आहाय तेंच्यान कांय करपाक जायना आनी ताका खाली उलोवपाक जाता. सो मुगे दीस एज सो मुगे मायंड बरो चलता म्हाका देवान हेल्थूय दिला. सो आय कॅन चॅलेंज जे कोण उलयताय ताका की आमगे शेत बरें आहाय आनी तुमकां आमचे शेतकार सांगतले आज पासून बरे भाशेन पिकोला कसले प्रॉब्लेम जालना आनी आमी सराको मागिलां आतां जेन्ना हे जे तुमी चयतले आतां दुसरे पिकेक की आमी सराको मागिलां की आमकां ही आहा की ड्रेनेज आहा
हे थोडे एक पॉयंट वचून आज सकाळीं आमी कमिटीन इन्स्पेक्शन केलां. थिंगा आमकां WRD मॅशीन घालून ही सगळी ड्रेनेज उक्ती करून दिली जाल्यार न्हू आमकां वेस्ट शेतां आहाय थंय पासून कितली पीक जातली. आमच्यो भोंयो आहाय त्यो इतल्यो तयार आहाय शेतां पोतून करपाक. हांव मागता सगळ्या कडेन आमकां हे पाटी WRD कडेन मॅशिनां मातशें टायम घेवपाक, कित्याक ते थोडे पाटी येताय थोडे पाटी कोताय आनी वयताय. हे पाटी आमकां टायम दिवन आमचो ते पॉयंट वचून जर केलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटली ही ग्रिनरी आनी लोक कितें करून शेत पोतून काडटा ते उलयतले जायते उलयतले. सर पयलीं तुमी शेतकार सगळे जायते कडेन भोंवताले, आतां कुट्टाळे येवन जवळ झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस ओपन जालो, तेजे बेनिफीट कितें जाता फार्मरांक? सरान जेन्ना हें ऑफिस दाबोळी सायडी वयताले, चिखले बी ते सायडी वयताले, सरान कळ्ळें की कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी शेतान भुलो आहा. ताणें रिक्वेस्ट केलें गोवोरमेंटा कडेन आनी ते दाबोळी तांकडें की आमकां तें ऑफिस कुट्टाळे घालपाचें. आनी तेजेर आमकां सरान अरेंजमेंट केलो कोर्तालीं घालपाक आनी ते कोर्तालीं जालें. सो आमकां जायती फेसिलिटी मेळटा. आमगे सगळे शेतकार हे बोगले वयताय आनी आमी तांकां मागिलां की केन्ना 15 दिसांनी कोण हिंग येयाय आनी तेजे फेसिलिटी आमकां जायती बऱ्या पडले. फॉर्म दिवपाक आनी कितें तांकां इन्क्वायरी करपाक. एज अ प्रेसिडेंट हांव पर्सनली वयता, फोनाचेर ते आमकां कॉपरेट करताय. म्हणजे शेतकार ते वयताय, भाटकार जे आहाय तांकां सारें हाडपा जाय तेंय थिंग कम्युनिकेशन करताय. सो आमकां जायती बरी फेसिलिटी आमगे आज MLAन आमकां दिल्ली. सर हातून वाज भोव मनीस आहा न्हू, तो MLA जावच्या पयलू सुद्दां आमकां जोतान तेणें घालून आमचे लिवन बीन घेतले. असले खंयच्याच MLAन करूं ना. MLA येवन सुद्दां ते सारकें करिना, पूण हेणें करून दाखयलें आपणें MLA जावच्या पयलू. मोदी फाटल्यान हो दुसरो नंबर हें सांगता. आजी बाबा खरी गजाल उलयता हांव ही. सगळ्यांक हाजीर जालें तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एवरी टायम रोयताय आनी आमकां ती बरे भाशेन वेलकम करताय, आपयताय आनी हें करतात, आमचो सत्कार करतात. आनी तेच भाशेन ही शेतकारां जी वर्सान वर्सान शेत रोयता न्हू, ते भाशेन सगळ्यांनी ती शेतां रोवची. आनी आमचो फार्मर्स क्लब जायते हेल्प करता हें करपाक, तांकां फेसिलिटीज दिता त्यो तेंच्यांनी घेवच्यो आनी वर्सान वर्स हें शेत आसा तें परत हें करची न्हू. वर्सान वर्स मेळटा ताका लागून हांव तेजी उपकारी हे सगळ्या शेतकारां भाव भयणांक तेंच्या नांवान हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी असो जे सदांची आमकां फेसिलिटी दित रावपाक. आज आमकां ही शेत देखून आमी रोयना जाल्यार आज तेज्या आदारान आमकां ही सगळी शेत रोवपाक आमकां सोंपेपण जाता. आतां शेत रोयली आतां काडली म्हणटकूच आतां रोखडो तो आपणाक दुसरी मशिनरी धाडटलो ती पोसपाक आनी हें आमकां बरें सोंपेपण जाता. आनी जाता तितले बेगीन तो ओड मातशें उस्तूंक आनी आमकां दुसरी पीक करूंक मेवतो म्हूण आमी आशेन रावताय. कित्याक गेले ते पाटी रोयलोलें सगळें पिड्यार जालें आमगेलें, देखून हे पाटी तरी पूण तेजो भोर घेवन काम करूं आनी हे मेकळे